प्रवीण भाई बरोबर प्रत्येक घरोघरी फिरता तेव्हा लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आणि मी जवळजवळ 15 वर्षां सरपंच असताना जी कामां केली ते लोक जेव्हा आम्ही घरांनी जातो लोकांच्या तर प्रत्येक जण लोक आठवण काढून माझी सांगतात की तू आमची कामां केल्ली असे आम्ही तुमच्या पाठून सदांच असतलो म्हणतात. मग त्याच्यानंतर हांगा ह्या मतदारसंघात किंवा ह्या गावात कामाच केलेले ना या कामां केली फक्त रस्ते केले फुटपाथी केल्यो म्हणून कामां जावंक ना लोकांची काय आज घर दुरुस्तीच्यो जायत्यो स्किमी असत हरिजनासाठी ओबीसीसाठी असत पण त्यो तेंचे पर्यंत पोचांक ना असत. म्हणजे आता संडासासाठी गव्हर्नमेंटांनी लोकांनी पैसे भरले पण तांकां आज संडास मेळनासत ना अजून पाण्याची व्यवस्था जावंक ना अशो खूप समस्या आहात. म्हणजे बाबू आजगावकर एका सायडीन म्हणटा की आपण चांदेल प्रकल्प 33 कोटीचो खर्च करून हाडलेलो आसा आणि हांगा पाणी ना म्हणटात तुम्ही. चांदेल पण 33 कोटीचो बाबून हाडूंक ना. शशिकला ह्या संगीता परब आणि रमाकांत खलप ह्यांच्यानी मूर्तपेठ थंय रोवली पण जेव्हा तो मूर्तपेठ रोवली चांदेलाची त्याच्या नंतर थंयची दुरुस्ती करूंक जाय आसली. जे पंप असत त्या पंपाचेर बाबून अजिबात लक्ष दिवंक ना. जर आज ती पंपाची व्यवस्था चांगली जर पंप परत दुरुस्त करून ते केले किंवा नवीन घातलेले तर ही जास्त करून पाण्याची समस्या येवची नसली. या पक्षाचो तो प्रवक्ता एकंदरीत लोकांचे म्हणणे कितें आसले? पेडणे ही भूमी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांची जन्म आणि कर्मभूमी आसा. आमकां इतले सुटेबल जाला हे जे आमचे कार्यकर्ते तमाम जमल्यात ते आपल्या स्वकश्टान स्वखुशेन आयज प्रवीण भाई वांगडा भोंवपाची तेंची जिद्द तयारी इतले बरें दिसता. वातावरण निर्मिती एक शुभ कार्य अशें आयज कोरगांवान आमच्या पंचायतीन चालून आसा. जे काही गोष्टी आसात ते मायनर गोष्टी आसात. ते व्हडले कितें तरी ठराव घेवन करपाक जाय अशें कांय ना. एक दुख्ख दिसता आमकां आयज ह्या आमदाराक 20 वर्सां दिली लोकांनी. माझी एक तमाम कोरगांवकरांक जावं पेडणे मतदारसंघाच्या जनतेक एक आव्हान आनी मागणी आसा. तुम्ही मोगो पक्षाच्या माध्यमांतसून प्रवीण भाईक 5च वर्सां संदी दियात. हांव एक तांकां आव्हान परत डबल टिबल करता. जे इतले समस्या आसा ते सादे जे गोष्टी आसा ते आमदारान आपल्या प्रायोरिटीन आपल्या फंडांसून सुद्दां करूं येता पण तेणी ते आयज करपाक तो अपयशी ठरलो. आता ना म्हटल्यार कालसून आमी स्टार्ट केल्ले आहा. 2 दीस जाले घर चलो अभियान आमी चालू केल्लें आसा. खुबशा लोकांच्या दारान गेलो काय जेन्ना आमी आमचे हे दितात तेन्ना लोक म्हणटात शिव हो आमच्या मातयेंतलो म्हणटा. व्हडलेशें आमकां कांय प्रॉब्लम ना. म्हाका लोकांक सगल्यांक शिवाची आजून पासून खूब जाण आसा. लोक फकत सांगता आमची आजून कांय कामां जावंक ना. गेले आतां 20 वर्सां जाली. आतां हांगासर आमचो बाबू आजगांवकर आसा. 20 वर्सां जाली जाल्यार तो कोणाच्या दारान आजून पासून पावोंक ना. आयज हो आमचो हांगासर पेडणेचो रिजर्व सीट रिजर्व म्हणजे आजून पासून हांव आमच्या मारोडान हांगासर आमच्या हरिचंद वाड्यार गेल्लो. हरिचंद वाड्यार गेलो जाल्यार लोकांची समस्या लोक मांडपाकूच ना म्हटल्यार म्हाका 2 वरां लागली 20 घरान भोंवपाक. फकत तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते हे करपाक. तांकां आजून पासून ह्या ना म्हटल्यार कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आजून पासून तेंची खुबशीं घरां जावंक ना लोकांची. आजून पासून लोकांक टॉयलेट ना तेंच्या. पूण हो 20 वर्सां कितें हांगासर करता म्हाका कांयच कळना. हो 20 वर्सां बाबू आजगांवकर हांगासर कोणाच्याच घरांनी आजून हांगासर टॉयलेट ना. कोणाच्या घरान कोणाची घरां मोडलेलीं आहा. नळ ना लोकांक हांगासर. खुबशे अशे समस्या आहा लोकांच्यो ते हांवें जाणून घेतलेल्यो आहा आनी हांव समज फुडें इलेक्ट जालो जाल्यार हांव तेंची पयलीं हांव कामां करून दितलो. तुमची ओळख करून दिता आसतना म्हणजे तुम्ही जेन्ना घरान वता तेन्ना ओळख तुमची दिता आसतना काय डिफरन्स आयलो काय कितें फरक दिसतालो काय? ना वळख करून दिवची गरज ना म्हाका. कित्याक हांव जेन्ना गेलो काय MGP म्हटल्यात काय लोक म्हणटाले आमचो हो मातयेंतलो पेडणेचो मातयेंतलो पक्ष. तेका लागून म्हाका व्हडलेशे कांय प्रॉब्लम जावंक ना. चडशे प्रॉब्लम म्हाका दिसता 80% हांगासर नोकऱ्यांचे बेकारी फकत लोक इतलेच विचारतात. आनी हांगासर कितें जाल्लें आहा आतां ना म्हटल्यार 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां जालीं जाल्यार ऑफिसान गेल्यार तेज्या बाबू आजगांवकराच्या ऑफिसान गेल्यार तो म्हणटा कितें कोण तरी लिडराक घेवन येवचो.
लिडरशीप हांगा खूब जाल्ली आसा बाबूची. बाबू अजून हांगासर 20 वर्सां हांगासर आहा जाल्यार अजून तो पेडणेकारांक वळखोंक पावोंक ना. तो म्हणटा पेडणेकार हे गेले काय तो म्हणटा आपूण तुका वळखना, कोण तरी लिडराक घेवन यो नाल्यार कोणाक पंचाक घेवन यो, सरपंचाक घेवन यो. हे कसले राज करता हांगासर बाबू, म्हाका कांयच कळना. पेडणेकार म्हणजे हे वोट मारलो, पेडणेकार म्हणजे तो तुजो वोटर. तो कोणूय आसना, तेजी कामां पयलीं जावंक जाय. ही हांगासर हुकुमशाही चल्लेली आहा. हे सगळे करत असताना लोकांचो रोष बाबू आजगांवकाराचेर आसा की पक्षाचेर आसा? हो बाबू आजगांवकाराचेर रोश आहा. कित्याक 20 वर्सां जालीं हांगासर कितेंच कामां जावंक ना आनी ती कामां खूब जावपाची आहा.